नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। ऑक्टोबर सोंपता म्हणल्यार शिक्षण माध्यमाचेर निमणो निर्णय। माध्यम सल्लागार समितीची शिक्षण मंत्री पर्रीकाराचे अध्यक्षतेखाला जाली पहिली बसका। चारा घोटाळ्यान लालू प्रसाद यादव आणि हेर 34 दोषींक रांचीचे सीबीआय कोर्ट आज फरमायतले ख्यास्त। लालूचो लोकसभा सीट वचपाची शक्यताय। प्रुडंटाक जाली 7 वर्सां। वर्सुकी दिसा राजकीय, सामाजीक, उद्देगीक, मिडिया, एनजीओ धरून वेगवेगळ्या मळावेले मानेस्त आणि बरे मागप्यांची प्रुडंटाक परबी। पळयात सुवाळो। लोकसभा वेंचणूक थारता जानेराच्या निमणे सप्तकान। फेब्रुवारीचे पयले सप्तकान केंद्रान नवे सरकार। सुत्रां सांगतात वेंचणूक अधिकाऱ्यांक मेळ्ळ्यात दिल्लींतल्यान संकेत। मराठीचेर मगो फुडाऱ्यांमदीं ना ताळमेळ। अध्यक्ष दीपक ढवळीकर म्हणटा राजभाषेचो प्रश्न 27 वर्सां फाटीं सुटलो। उपाध्यक्ष म्हणटा बहुमत मेळ्ळ्यार मराठी राजभास। आणि पावाचो प्रेस 5 रुपया तरी जाय। पदेरांचे संघटनेची मागणी। पदेर म्हणटात मैद्याचेर सबसिडी दिवंक जायना। पाव करपाची मशिनाय दिवची सबसिडीचेर। खबरो विस्तारान। ऑक्टोबर सोंपता म्हणल्यार सरकार शिक्षण माध्यमाचेर निमणो निर्णय घेतलो। माध्यम सल्लागार समितीची पहिली बसका शिक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकाराचे अध्यक्षतेखाला बिरेस्तारा पर्वरेश शिक्षण संकुलांत जाली। 21 ते 24 ऑक्टोबर अशो सेगीत 4 दीस समितीच्यो निर्णायक बसका जातल्यो। मजगती 15 दिसां भितर शिक्षण खात्यान लोकांकडच्यान माध्यमाचेर सुचोवण्यो मागयल्यात। माध्यम प्रश्नाचेर सरकारान नेमिल्ल्या खासा समितीची पहिली बसका शिक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या अध्यक्षतेखाला बिरेस्तारा पर्वरेश शिक्षण संकुलांत जाली। बसकेक शिक्षण संचालक अनिल पवार, शिक्षण सचिव डीपी द्विवेदी आणि समितीचे हेर वांगडी आशिल्ले। बसकेत थारलां तें अशें। माध्यम प्रश्नाचेर ऑक्टोबर सोंपता म्हणल्यार निर्णय। 21 ऑक्टोबरा सावन सेगीत 4 दीस समितीच्यो बसका। गरज दिसल्यार आनीकूय बसका घेतले। फुडल्या 15 दिसांत लोकांनी करच्यो सुचोवण्यो। लोकांनी सुचोवण्यो शिक्षण खात्याक दिवपाच्यो। शिक्षण खातें त्या सुचोवण्याचो अभ्यास करून रिपोर्ट तयार करतले। रिपोर्ट 21 ऑक्टोबरा पयलीं समितीच्या वांगड्यांक मेळटलो। बिरेस्तारा जाल्ल्या बसकेत भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे आदोगाद ॲडव्होकेट उदय भेंब्रे आनी फोर्साचो सावयो लोपीस आशिल्लो। हे समितीच्यो शिफारशी आनी सरकाराच्या निर्णयाचेर सगल्यांची नजर आसा। पर्वरेच्यान ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार। गोरवांचे 950 कोटीचे चारा घोटाळ्यान राष्ट्रीय जनता दलाचो मुखेली लालू प्रसाद यादव आणि हेर 34 दोषींक रांचीचे खासा सीबीआय न्यायालय आज ख्यास्त फरमायतले। बिरेस्तारा सकाळी कोर्टान ख्यास्तीचेर आर्ग्युमेंट आयकले। दनपारा 3:30 म्हणल्यार ख्यास्त फरमायतले। 2 वर्सां वयर ख्यास्त पडल्यार लालूचो लोकसभा सीट वतलो। ताका फुडें वेंचणूकय लडोवंक मेळचिना। दोषींक 4 ते 7 वर्सांची कादय पडूं येता। The submissions are that the object of awarding sentence is twofold. One is that the offender should be reformed, and number two, that there should be a deterrent to the others who so want to participate in getting themselves involved in crime. Now, so far as the reformation aspect is concerned, the argument was that after 1995, even though Laluji had was holding high public office, was also the railway minister, nobody has ever said that he acted in any dishonest or a malified manner. And the submission was that since 1995 till 2013, since there is no allegation of any dishonesty or corruption on his behalf, the reformation has already taken place. So why keep him in prison? The other aspect was the deterrent aspect, that you award a sentence that is stiff enough to deter others from indulging in corruption. For that we've said that the sentence has got to be personalized. That Laluji is already pretty old, he's also sick, and therefore we said that in this case, in the personalized case of Mr. Lalu Prasad, 3 years RI would be sufficient deterrence.
प्रुडंटाक 7 वर्सां जाली. प्रुडंटान 7वो वर्सुकी दीस मनयलो. सांतिनेज आमच्या हेडक्वॉर्टर्सांत जाल्ले कार्यावळीक येवन राजकीय, समाजीक, उद्देगीक, मिडिया, NGO धरून वेगवेगळे मळावेले मानेस्त आनी प्रुडंटाचे बरे मागप्यांनी प्रुडंटाक परबी दिली. प्रुडंटान फाटली 7 वर्सां केल्ले यशस्वी वाटचालीच्यो प्रसंगाच्यो यादी काडल्यो. पळयात प्रुडंटाचो 7वे वर्सुकी दिसाचो सुवाळो. लोकसभा वेंचणूक चड करून जानेराच्या निमण्या सप्तकांत थारता. फेब्रुवारीचे पयले सप्तकांत केंद्रान नवे सरकार येतले अशें वेंचणूक यंत्रणेचें प्लॅनिंग चल्लां. वेंचणूक आयोगाची खासा सुत्रां सांगतात ते प्रमाण चड करून डिसेंबराच्या दुसरे सप्तकांत लोकसभा वेंचणुकीची घोशणा जातली. डिसेंबराच्या सुरवातीक जावपा आशिल्ल्यो 5 राज्यांच्यो वेंचणुको लोकसभा वेंचणुकेची सेमीफायनल आसतल्यो. पळयात रिपोर्ट. लोकसभा वेंचणुकेची तयारी दिल्ली आनी आतां गोंयांतय सुरू जाल्या. मतदारांचे नव्या वळेऱ्यां बरोबरच मतदान यंत्रां चॅक करून जाग्यार घालपाक सुरवात जाल्या. दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश आनी मिझोराम ह्या 4 मुखेल राज्यांचे विधानसभांचो कार्यकाळ डिसेंबरांत सोंपता, जाल्यार छत्तीसगड विधानसभेचो जानेरांत. ह्या 5 राज्यांच्यो वेंचणुको डिसेंबराच्या पयल्या सप्तकांत जातल्यो. ती लोकसभा वेंचणुकेची सेमीफायनल. हे 5 राज्याच्या वेंचणुकेची अधिसुचोवणी फुडल्या 15शीत येतली आनी डिसेंबराच्या पयल्या सप्तकांत निकाल येतले. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण ह्या राज्यांचो निकाल कसोय लागलो तरी निकाल लागल्या उपरांत रोखडीच लोकसभेची वेंचणूक घेवपाचें दिल्लीत जवळ जवळ थारलां. राज्यांतले वेंचणूक अधिकाऱ्याक तशे संकेत आयल्यात. खासा सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण चड करून डिसेंबराचे 2 ते 3 सप्तकांत लोकसभा वेंचणुकेची अधिसुचोवणी येतली आनी ते उपरांत 45 दिसांनी म्हळ्यार जानेराच्या निमण्या सप्तकांत लोकसभा वेंचणूक जातली.
फेब्रुवारीच्या पहिल्या सप्तकात केंद्रात नवे सरकार सत्तेर येतलें. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाण नेगेटिव्ह वोटांचो पर्याय मतदारांक दिवपा खातीर नन ऑफ अबाव बटन ईव्हीएमाचेर दिवपाची तयारी सुरू जाल्या. गोंयच्यो मतदार वळेऱ्यो सुदारपाचें काम सुरू जालां. केंद्रांत UPA आनी NDA इलेक्शन मोडात गेल्यात. गोंयचे कांय मोठे राजकीय फुडारी 5 राज्याच्या वेंचणुकांनी प्रचारात बिजी उरतले. ते उपरांत डिसेंबरांत गोंयच्यो पार्ट्यो लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराचो नाल फोडटल्यो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी वांगडा लौकीक शिलकार, प्रुडंट मिडिया खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.